Hello students. Question number 3 from the unit coordinate geometry for class 10. So see here information given, find the coordinates of the point on x-axis which are a distance of 13 units from आणि हांगासर तुमका दुसरो पॉइंट दिला 7 5. सो तुमका हांगासर फर्स्ट ड्रॉ करपाक जाय एक डिस्टन्स लाइन. सो हो जो डिस्टन्स आसा यांच्यामध्ये तो जो आसा तो तुमका 13 युनिट्स दिला. ओके. सो आता हांगासर तुमका फाइंड कोऑर्डिनेट सांगला एक एक्स एक्सिस लाइनीचो. सो कोऑर्डिनेट्स म्हटल्यार अशे पॉइंट्स तुमका फाइंड करपाक जाय. सो एक पॉइंट दिला तुमका हांगासर. सो एका कन्सिडर करा ए. आता दुसरो पॉइंट्स तुमका सांगला पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके. सो याद दवराच एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आम्ही घेतले x0. ओके. एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0. जर y एक्सिस हांगा आसलो जाल्यार तुम्ही 0 y घेतले आसले. ओके. जर y एक्सिस आसलो जाल्यार हे पॉइंट कन्सिडर करा आणि x एक्सिस आले x आणि 0 घेया. सो आता हांगासर तुम्ही दुसरो पॉइंट जो आसा तो x आणि 0 घेतले. सो एका मार्किंग कराच x1 y1 x2 y2. ओके. हो x2 हो y2 आलो. आता बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला आम्ही सॉल्व करतले. सो बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला सो लाइन जी आहा पळय ती आम्ही AB लाइन घेतल्या. ओके. सो AB x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. आता तुमका हांगासर युनिट दिला. ओके. सो AB कितलो युनिट्स दिला 13 युनिट्स दिला. ओके. सो 13 युनिट्स यो. आता नेक्स्ट कितें करतले हो जो स्क्वेअर आसा पळय तो तुम्ही हांगासर असो पुट करूंक शकता. हो स्क्वेअर ह्यो हांगासर तुम्ही पुट करूंक शकता. आता x2 minus x1. सो x2 ची व्हॅल्यू पळयाच हांगासर आता स्क्वेअर हांगा येयलो. सो आता हेच उरले x2 ची व्हॅल्यू x minus x1 ची व्हॅल्यू 7 the whole square. y2 ची व्हॅल्यू 0 minus y1 ची व्हॅल्यू 5 the whole square. सो 13 square 169. 13 square as a meaning 13 squareाचो 13 into 13 करप. सो तुम्ही नॉर्मली मल्टिप्लाय करून पळयाच याचा आन्सर 169 येतलो. सो आता हांगासर यो एज इट इज दवराच. 0 minus 5 आन्सर कितलो ग्रेटर नंबर साइन येतली. 0 सून 5 काढले 5 उरतले पण ग्रेटर नंबर साइन 5 स्क्वेअर. सो 169 x minus 7 the whole square प्लस पहिले प्लस मायनस करू नका. पहिले हेकाचो कितें स्क्वेअर आसा तो काढात. सो हेचे आन्सर पळय -5 into -5 येतलो. स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स. सो हेचे आन्सर मायनस मायनस प्लस 5 5 जा 25 येलो. ओके. सो जर तुम्ही हांगा मायनस घेतलो जाल्यार फुडले प्रॉब्लेम रॉंग वयतले. सो आता नंबर्स आहा ते एकीकडे हाडाच. प्लस आहा तो -25 x minus 7 the whole square येलो. आता 169 minus 25 कितलो उरलो 144. आता हांगासर तुमचो x minus 7 the whole square जालो. ओके. सो x minus 7 the whole square. आता तुम्ही कितें करतले नेक्स्ट हो जो स्क्वेअर आहा तो एका पुट कराच 144. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 144 तर जेन्ना स्क्वेअर रूट येतलो पळय तेन्ना प्लस ऑर मायनस साइन घ्यायचं. ओके. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 144 कितलो येयलो आन्सर प्लस ऑर मायनस 12. सो x minus 7 जे आन्सर आहा पळय तुम्ही अशें बरोवंक शकता x minus 7 प्लस ऑर मायनस 12. ओके. आता तुमका दोन जे कोऑर्डिनेट्स मीन्स पॉइंट्स जाय पळय ते तुम्ही फाइंड करूंक शकता. इधर सो दोन पॉइंट्स येतले तुमका कशे पळयात x minus 7 इक्वल टू एकदा तुम्ही हांगासर प्लस 12 घेतले और x minus 7 इक्वल टू -12. सो हांगा तुम्ही एकदा प्लस घेतलो एकदा हांगासर मायनस घेतलो. सो x प्लस 12 आहा तो -7 आहा तो अदर साइड वयतलो तेन्ना प्लस जातलो. 12 plus 7 19. सेम वे हांगासर -12 मायनस आहा तो प्लस जातलो. मायनस प्लस मायनस
ओके सो सी मायनस आता हांगा आसलो मायनस हांगा प्लस जालो मायनस प्लस मायनस सो नंबर 12सून 7 कडले 5 उरलो व्हडल्या नंबराची साइन ग्रेटर नंबर साइन येतली ओके सो हांगासर तुम्ही बरोवंक शकता सो द रिक्वायर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर सो कितलो येयलो आमचो 19,0 एक तर 19,0 बरोवंक शकता एंड -5,0 सो आता एक खंयचे नंबर पळय हांगासर आमी कितें घेतलेलो x, 0 घेतलेलो राइट सो एक्साच्या प्लेसीर आमी ते दोनूय नंबर घालून बरोवपाक जाय एकदा x 19 दाखयतले एकदा x -5 दाखयतले सो ते स्टेटमेंट आहे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर ऑन एक्सिस 19,0 -5,0